भाई तुम्ही खंय तरी GMRच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट केल्ली आहा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. एक्झॅक्टली कितें म्हूण इश्यू आहा? हांव वसंत नायक, डेप्युटी सरपंच वारखंड नागजर. आमी जी कंप्लेंट केल्या की तेंच्यांनी आमचो जो मेन हो हांगा सकयल जो झरो आसा, नॅचरल झरो आसा, तो तेंच्यांनी माती घालून मळयल्लो आसा. आनी जे 7 गांव आसा आमचे, हे 7 गांवांचें पाणी तेंच्यांनी बंद केल्या, जेणे करून आमचे झरे, जे आमचे बाय आनी शेतां, आमची भाटां आसा, ते सगळ्यांचे वस पडलेले आसा. तेंचे पाणी नसल्या कारणान झाडां बिडां मेल्लीं आसा. ताका लागून सरकारा लागीं मागता बेगीच बेगीन तेंचे माती घातलेली आहा ती काडून आमचो झरो ओपन करून दिवपाचो. एक्झॅक्टली कितें म्हणून डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर पास केल्या? डेप्युटी कलेक्टरान जी ऑर्डर पास केल्या ते एक सेक्शन आसा, गव्हर्मेंटान ताका एक्झॅम्पशन दिल्लें की बाबा जो GMR हांगा काम करतलो ताका सगळ्या तरेची सूट दिवपाची, जेणे करून पंचायतीचे प्रॉब्लेम आसपाक जायना, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचो आसपाक जायना, कोणाचीच जी गव्हर्मेंट एथॉरिटीची कोणाचीच आसपाक जायना. हें पयलीं तेंच्यांनी सेक्शन तांकां माफ केलें. त्या बेजिसाचेर तेणी तांकां सूट दिल्या. पूण हांव कितें म्हणटा, जे आमचे माती घालून पाणी बंद केल्या ती ताका सरकारान ताका सूट दिवंक ना. जे माती घालप आनी पाणी बंद करप हो क्रायम आसा, हो आमकां खबर आसा. ताका लागून हांव सरकारा लागीं मागता, CMA लागीं मागता आनी MLA लागीं मागता, परतून तेंच्यांनी हेचेर एक्शन घेवपाची आनी आमचें पाणी ओपन करून दिवपाचें. बरें, ते अशें कांय लोकांचे कंप्लेनी आहा की खंय तरी तेंच्यांनी डॅम बांदलेले आहा आनी खंय तरी जे झरे आहा ते पुरोवन ते डॅमाचें उदक सांठोवन ते आपणाक यूज करतात. ते हय, बरोबर. तेंच्यांनी मदीं जे मेन एअरपोर्टाची गेटी कडल्यान 400 मिटराचेर तेंच्यांनी एक डॅम बांदला आनी ते पाणी सांठयल्यात आनी ते GMR आपूण यूज करता. सो तो सुद्दां इतलो प्रॉब्लेम आमकां जालो की ह्या मे म्हयन्यांत आमकां पाणीच पुरवठा सारको नासल्या कारणान सगळे आमचे झरे आनी बांय बी सगळे बंद जाल्या. सो ताका लागून तेचेर सुद्दां आमी आतां पंचायत आमी एक्शन घेतली आनी CMAक आनी आमच्या MLA मेळटले आनी ते सुद्दां आमी ओपन करून ट्राय करता तेचेर. हेच्या पयलीं तुमी CMAक तशें MLAक मेळ्ळेले, तेच्या उपरांत खंय तरी तुमकां दिलासा मेळ्ळलो, पूण आयज परिस्थिती परतून तशीच जाल्ली आहा. तो जर प्रॉब्लेम जर सॉल्व करपाचो आसलो जाल्यार आमच्या MLAन विधानसभेत जर घातलेलो जाल्यार खंय तरी आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. येता त्या ग्रामसभेक कितें तुमी हो इशू घेवपाचे आहात? आमी सगळे ग्रामस्थांक मेळटले, ग्रामस्थांचो सपोर्टर घेवन आमी हांगा GMRचे गेटीचेर येवन बसतले की आमचें पाणी हें करा म्हणून, ओपन करा म्हणून. तशेंच जे सांडपाणी आहा की बाकीचो जो वेस्ट आहा तो अशें तुमच्या गांवांनी दुसऱ्या गांवांनी सोडलो वता, ही खरी गजाल? खरी गजाल. ते तेंच्यांनी म्हाका दिसता भितर म्हाका दिसता सोपपीट बी मारूंक ना. ताका लागून ते जेन्ना जो बरो व्हडलो पावस पडटा तेन्ना ते सांडपाणी सगळे भायर मारतात ते, आनी ताका लागून आमकां वास मारता अशें आमकां बाकीच्यांनी सांगलें आनी हांवेंनूय पर्सनल वचून पळयल्या. सो तेंचेर आतां एक्शन आमी घेवपाचें आहा. सो जो इल्लिगल जो डॅम बांदला त्याच्यार तुमची NOC ना, WRDची NOC ना, सो कितें म्हूण एक्झॅक्टली इशू आहा तो? एक्शन घेतले तेचेर, एक्शन घेतले आनी तांकां ते ओपन करपाक लायतले, जेणे करून आमच्या गांवांतल्यांक आमकां पाणी पुरवठो मेळटलो. ह्या वर्सा इतलो पावस जाला पूण खंय तरी तुमचे जे नाल्लां आहा किंवा जे व्हाळ आसात किंवा बांयी आहा तेतूर इतलोसो उदकाचो पुरवठो दिसना. सो कितें कारण आहा? कारण तेच न्ही, कारण हेंच्यांनी जो आमचो मेन झरो जो पयलीं रिजनल प्लानाचेर दाखयता तो झरो तेंच्यांनी मुणयलो आनी ताका लागून जे उदक येतालें थंयच्यान तें सगळें बंद जालें.